볼송 येता तुका आत्म्यान स्वतान बापा 볼송 येता तुका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आसलो आणि आसा आणि आसतलो ते जेजू क्रिस्ताची शांती आणि संस्कार तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. तुमकां सगल्यांक आमी बरो दीस हांव येता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देवान हो सोबीत संवसार रचून आमकां जिविताचें देणें फावो केला. ह्या जिविताचो हेतू म्हणल्यार आमच्या ओकोण भावार्था वरवीं सासणीक जिविताक आमी वेंग मारूंक. दर एकल्याचें बरें जिवीत म्हणल्यार समाजूय बरो जाता. बागयोन फ्रांसीस शावेर तोरणे पिरायेर घुसपल्लो खरो, पूण भावार्थाचो उजवाड मेळटूच सासणीक जिविताचेर वाटेर पावलो आनी तीच दिशा समाजाक दिवंक वावुरलो. ह्याच भागिवंताच्या पावलांनी सगल्या तरणाट्यांनी पावलां मारून आपलें जिवीत नवसरून एक नवो समाज बांदूंक देवाचो आदार ह्या मिसाचे भेटेन तांकां आनी आमकां मागुया. प्रितीच्या भावंडोन भयणीनो, सुरवातीची उतरां मनान धरून हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतना आज इगोजमात बायगोंत कातारीन हाचो उगडास करता. आनी आमी जाणा आमच्या फुडल्यान मा मंदिर बायगोंत कातारीन हिच्या मनाक भेटयल्लें आसा. आनी हो हें मंदिर म्हटल्यार बिस्पाची इगोज जावन आसा, जंय देवाक बसता मागणी करता आनी खरीद भाशेन आमी भावार्थान वाडटा. तर आज मिसाचे भेटेन वांटो घेतना आमचो भावार्थ दिसा दिसाक घट करुया, नवो समाज आमी बांदुया आनी खरीद भाशेन ह्या संवसारांत जियेत आसतना देवाक पेल्याक सोबता तसलें जिवीत जिवन सासणाय सुखाक एका दिसाक पावयतलें जिवीत जिवंक आमकां आदार दी म्हणून हे मिसाचे भेटेन कृपा मागुया. आनी खरेंच भावनेन भयणीनो, जायते फावटी आमच्या जिवितान सासणाय जिविताक सोबता तसलें जिवीत जिवचे सुवातेर वायट जिवीत आमी जियेल्या, संवसारी जिवीत आमी जियेल्या, अनबावडती जिवीत आमी जियेल्या. तर असल्या पातकांचे आज जण एकल्यान खालतेपणी देवा लागीं बक्षणे मागुया. आमी सगळे पातके म्हणून वळखून देवाची काकूत मागून सगळ्यांनी आतां बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोपुदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दवरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओमसो अपराध, ओमसो अपराध, ओमसो वोर अपराध. हे बसर बायगोन सुरांत वाड मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. आनी सोपुदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia Kakluto, Somia Kakluto, Somia Kakluto, Somia Kakluto, Krista
महिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या संसारी सर्वेस्परा देवा सोडीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोरवैभवा पासत आम्ही तुका वाकांता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उज्या घुसलाय आमचे मागणी ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलाच पवित एकलाच ईश्वर एकलाच परमेश्वर आमेन. प्रार्थना. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुवें विचलल्या जिव्या पात्राचें तुझे मोहिमेक आनी सासणीक बिराट तूं तयार करताय. ह्या तुज्या आत्म्याची कृपा पवित्र सभेंत दिसान दीस वाडय. हे परी सर्गीचें जेरुसालेम बांदून हाडचे खातीर तुजे विस्वासी परसा वाडत वचूं. आमच्या समेतच्या पुता क्रिस्ता उदेशी ताचे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रसूड करता देवा ससनाच्या ससनाक. आमेन. प्रकाशणीच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुआवन नदर मारली आनी एक धवें कूप म्हाका दिश्टी पडलें आनी ताचेर बसलोलो कोण एकलो मनशाच्या पुता सारको. ताचे तकलेरेक भांगाराचो मुकुट आनी हातांत दारेचो एक विलो आसलो. तेन्ना आनीक एक देवदूत मंदिरांत भायर सरलो आनी कुपाचेर बसून आसलो ताका ताणें व्हडल्यान म्हटलें, तुजो विलो लाय आनी लूं, कारण लुवणेचो वेळ पावलो आनी पीक तयार जालां. उपरांत कुपाचेर बसलेल्यान आपलो विलो संवसाराक लायलो आनी संवसाराची लुवणी केली. तेन्ना स्वर्गावेल्या मंदिरांतलो आनीक एक देवदूत कसलोच दारेचो विलो घेवन भायर सरलो. त्या मागीर उज्याचेर अधिकार आसलेलो आनीक एक देवदूत वेदिवेलो भायर सरलो. ताणें दारेचो विल्लो आसलेलो व्हडल्यान सांगलें, तुजो दारेचो विलो लाय आनी संवसाराचे दाख वेलीच्यो दाखो कातर, कारण दाखो पिकल्यात. तेन्ना देवदूतान आपलो विलो संवसाराक लायलो. संवसाराचे दाख वेलीच्यो दाखो कातरल्यो आनी देवाच्या रागाच्या व्हडल्या सोऱ्या गाण्यांत घाल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब जातलो, प्रितुमेची मनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. म्हणया, प्रितुमेची मनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रानो गाजोवन सांगात, ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब, प्रितुमेची मनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. सगलो स्वर्ग, सगलो आनंद बघूं, उलासूं सगलो संवसार. खूब पडला दर्या सागर, आयकोन दी ताचो गुणगुण. जबाब, प्रितुमेची मनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. फळां सयत पिकावळ जमीन, बुरगुटूं आनंद बरीत. रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगुटूं कुशाल बरीत. जबाब, प्रितुमेची मनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. मनसुबी प्रितुमेची सगळी नीत संवसाराची पोरसाची कोरच्याक जोडटी परमेश्वर पळोवले येता.
जबाब प्रितुमेची मनसुबी सोर्बेस्पोर करूंक येता. उद्गार उबी रावयात. स्वामी म्हणटा, मळो पर्यंत विश्वासी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकुट दितलो. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. देव मंदिराची गजाल करून ते कशें उत्तम फातरांनी आनी बंदिकेदारांनी नेटवयल्लें म्हूण सांगतल्यांक चेजून मोडलें. तुमी जे पळयतात ताचो फातरार फातर उत्सव ना तसले दीस येतले. ते सारकें मोडून उडयतले. ताणें ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी, हें केन्ना घडटलें आनी हें घडूंक लागच्याक सुमाराक कसली कुणां जातली? ताणें म्हणलें, तुमकां कोणें फटयना जावं चोत्रायन रावात. तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन आपुणूच तो काळ लागीं पावला अशें म्हणटले. तुमी तांच्या फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजां आनी बोंडांची खबर आयकतात तेन्ना आकांतूंक नाकात. हें पयलें घडोवंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्रांचे रास आनी राजाचे राज उपरासतलें. हांगा थंय व्हडली भुकाम जातली. वर्षाची पिळा येतली आनी भूक पडटली. अंतराळार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो खुणां दिश्टी पडटल्यो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हें